टीसीपी खात्यान जमिनीच्या व्यवहाराचे बरेच मोठे घोळ जाल्यात। जमिनीची टोपोग्राफी चुकीची दाखोवन खाजन, खारफुटी आशिल्लो वाठार, दोंगर तशेंच हेर सुवातीचे व्यावसायिक रूपांतरण जाचे कडेन ह्यान पयलीं टीसीपी खातें आशिल्लें तांणी केला असो आरोप सध्याचे टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला। ह्या विशीं ह्या म्हयन्यांत आढावो घेवन बेकायदेशीरपणा केल्ले ओडीपी रद्द करप तशेंच जमिनीचे हेर बेकायदेशीरपणा आड कडक निर्णय घेतले अशी माहिती विश्वजीतान दिला। सत्तेत आसतना पदाचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप विश्वजीत करता। गोंय राज्यात नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, खजान लँड, मार्शी लँड्स, मॅनग्रोव्स, टेनेंटेड लँड हे व्हायलेशन ऑफ लँड रेव्हेन्यू कोड ह्यो सगळे एरिया आमची कमिटी आमचे कडेन चर्चा बोर्ड मिटींग जातली तेजेर चर्चा जातली पूण 240 पानांचो रिपोर्ट ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा। आयज एक लक्षात घ्या, हे जे करप्ट लोक हा आयज विरोधी पक्ष आसूं काय कोणी आसूं, फाल्यां हांव आसूं, हांव ह्या पदार बसून टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणून हांव जमीन विकते घेवन माझे कन्वर्जन करूं शकना, हांव कॉन्ट्रडिक्ट जाता। आनी म्हणूनच आमकां एक वेगळे तरेन जर फुडें वचूंक जाय, आयज एक लिस्ट प्रेसान हांव रिलीज करता, एक झलक की काय खंयचे लिडर कोण हे लोक, काय लोक कशे टेनेंटेड लँड हाचो गैरफायदो घेवन ते तेणी कन्वर्ट करून काय कडेन कमर्शियल केल्या, काय कडेन सेटलमेंट केल्या। हांव एक आयज तुमकां जनतेक सगळ्यांक आश्वासन दिता, आमी फुडल्या बोर्ड मिटिंगेन आमी एक जनरल आमी डिसिजन घेतले की खंयचे आयज पर्यंत जे ओडीपी सस्पेंड जाल्या, ह्यो ओडीपी जे सस्पेंड जाल्या हेजेन लक्ष कमिटीचे आमी सांगला की दवरात की सगळे टेनेंटेड लँड, सगळे मॅन्युप्युलेट करून डॉक्युमेंटेशन केल्लेले, सगळे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स ते सगळ्यांनी जाय तशे पेपर दिल्ले आसा। स्लोप एक आसून वेगळ्या तरेचे हे दिल्ले आसा, म्हणजे टोपोग्राफी दिल्ले आसा, म्हणजे आमकां ते कळावी ना कितें चल्लां ते। आनी हे सगळे समजून घेवपाक म्हणून कमिटीक सांगलेलें आसा की खजान लँड आसूं, मॅनग्रोव्स आसूं, टेनेंटेड लँड आसूं, आनी जाय ते कडेन हे जे इलिगॅलिटीज जाल्ले आसा, जे कडेन खंय विचार न करता कमर्शियल दिल्ले आसा, ह्यो सगळे रद्द करून रिवर्ट करपाचो आमचो ओवरऑल मोरलेस थारला। आमी आतां रावल्या फक्त इतल्याच खातीर की कमिटी आमी अपॉइंट केल्या, ती कमिटी जेन्ना आमकां रिपोर्ट दितले ती कमिटीचे पूर्णपणे आमी बोर्ड मिटिंगेन चर्चा करून आमी त्याच दिसा आमी डिसिजन घेतले। म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यात तुमी पळयतले की आमी गोवा सेव्ह करपाक, गोवा प्रोटेक्ट करपाक आनी गोंयचे ओरिजिनल जे कितें कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा ह्यो मेंटेन करपाक आमी